सगळ्या पत्रकार बंधूंचे स्वागत करता. परशुराम गोमंतक सेनेतर्फे पहिली परिचय करून दिता. माझ्या उजव्या सायडीक जो बसला तो सुनील सांकेनेजकर. परशुराम गोमंतक सेनेचो उपाध्यक्ष म्हणून जबाबदारी आसा. डाव्या बाजूक आदेश उजगांवकर. परशुराम गोमंतक सेनेचो सचिव म्हणजे सेक्रेटरी अशी जबाबदारी आसा. शैलेंद्र वेलिंगकर अध्यक्ष श्री परशुराम गोमंतक सेना. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें म्हणजे आज पत्रकार परिशद जी आपयल्या तातूंत गोवा सरकाराने आसा ते कझिनो वाल्यांचे काय सामान्य लोकांचे हो एक मोठो प्रश्न आमकां पणजेकारांक आणि सगळ्या गोंयकारांक एकंदरीत पडला. आणि कॉर्पोरेट लॉबी हे ऑफशोर कझिनो वाले जे आसा तांकां कशे कायदे लागना आणि आमचे गोंयकार भाव भयणां आवयो ज्यो आसा तांकां सतावपाची कामां ह्या गोवा सरकारान अत्यंत कंटिन्युअस म्हणजे कन्सिस्टंटली दे हॅव बीन डुईंग इट. आणि हातून एक चॅप्टर जोडताना तुमकां सगळ्यांक समजा खबर आसा की 3 महिन्या पयलीं वी हॅड टेकन वन मोर्चा एट चीफ मिनिस्टर्स रेजिडेंस ऑफिशियल रेजिडेंस इन आल्तिनो. आणि तातूंत आमी अशें निवेदन केल्लें आणि मुख्यमंत्र्यान तें घेवंक ना निवेदन आमचें. ही रिफ्यूज टू टेक द मेमोरेंडम रादर चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस. आणि कोविड इतलो प्रायम टाइम आसतना तुम्ही ऑफशोर कझिनो तुम्ही मान्यता दिवची न्ही. and if you give permissions to operate illegal casinos then there will be some drastic effect of COVID-19 which eventually came true also. आता हे ऑफशोर कझिनो वाले जे हांकां नाचयतात आपल्याक जाय तशें हे सगळे राजकारणी अक्रॉस द पार्टीज भितर काँग्रेस आयली भितर बीजेपी आयली तातूंत वॉटर इनलेट बेस ऍक्ट म्हणून जो आसा सेंट्रल गव्हर्नमेंटाचो दे आर फ्लाउटिंग इट ओपनली. हे गोवा सरकाराकूय खबर आसा. रिव्हर नॅव्हिगेशनल हे जे आसा नॉर्म्स जे आसा दे आर ऑल्सो बीन फ्लाउटेड बाय दिस कझिनो लॉबी. आणि तांच्यांनी कितें माड्डिल्यार आनी चिड्डिल्यार जाता. जीएसटी तांकां लागना, वॅट लागना. आमकां नॉर्मल गोंयकारांक च्या सुद्दां घेवपाक गेलो जाल्यार जीएसटी दिवची पडटा आणि कितें पियलो जाल्यार लिक्वीड ताजें वॅट दिवचें पडटा. अशा प्रकारचे ओपन फेवरेटिझम या गोवा सरकारान निंद्या लाचार गोवा सरकारान जे कझिनो वाल्यांचे रिप्रेझेंटेशन करता आणि गोंयकारांचे करिना हे ओपनली तांच्यांनी दाखोवन दिला. आजचो इश्यू जो आसा तो दुसरो कायदो जो तांच्यांनी चिड्डिला म्हणजे कॅसिनो वाल्यांक आवय ना बापूय ना कायद्याचो भय. आणि कायद्याचो भय सामान्य गोंयकार जे आसा तांकां सतावपा खातीर वापरपाचो हे जो आसा घाट जो आसा तो ह्या गोवा सरकारान घेतला. तातूंत आमची एक स्टडी अशी जाली की नॅशनल हायवेज जे आसा आमचे तातूंत सगळे इलेक्ट्रिकल पोल्स जे आसा ऑन द डिवायडर ताजेर हांच्यांनी कझिनो वाल्यांनी ह्या सगळ्यांनी अनेक होर्डिंग्स माउंट केल्या होर्डिंग्स बोर्ड अशे सगळे माउंट केल्या. आणि इट इज इलिगल. 2014ची एक बॉम्बे हायकोर्टाची ऑर्डर आसा. देयर इज अ नोटिफिकेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज वेल and upon the Supreme Court suggestion Bombay High Court upheld yet mounting of different flags banners in the interest of the road safety करचे न्ही म्हणून ते ओपनली फ्लाउट जाताना आम्ही फॉर ट्रायल बेसिस we just visited the area from Okopero junction till Atal Setu. आता ते पळयताना भितर त्या हातून सगळे इलेक्ट्रिकल पोलांचेर मॅजेस्टिक प्रायड डेल्टिन प्रायड आणि कितें डेल्टिन आणि कितें असले सगळे ओपनली सर्रास हे जे आसा बॅनर्स जे आसात आणि बोर्ड्स होर्डिंग्स जे आसा ती माउंट केला. आणि तातूंत भितर वताना आमकां अशें दिसलें की एज बी डिग्ड डीपर इनटू इट. आता ही परमिशनां एक तर परमिशन आता आमकां कितें धंदो सुरू करता बोर्ड लागता जाल्यार लोकल म्युनिसिपालिटी आसता पंचायत आसता अशा सगळ्यांची परमिशनां घेवची पडटा. हे बोर्ड जे लावपाक तांच्यांनी जे घेतल्या तातूंत एनएच हायवेचेर तांच्यांनी ते लायिल्ल्यामुळे वी कॉन्टॅक्टेड एनएचए ऑथॉरिटी जी आसा ती जुंता हाऊस ग्राउंड फ्लोराचेर महामार्ग रस्ता प्राधिकरण जे आसा तांचे कडेन आमी इन्क्वायरी केली की बाबा तांच्यांनी या कॅसिनो वाल्यांनी तुमचे कडेन परमिशन घेतला. दे ब्लेटंटली डिनायड सेइंग दॅट दे हॅव नो सच रिक्वेस्ट अँड नायदर दे हॅव गिवन एनी परमिशन टू दिस बोर्ड जे तांच्यांनी माउंट केला तांच्या खातीर. दुसऱ्या मागीर त्या रुटाचेर पिलेन पंचायत येता, सुगूर पंचायत येता, पेन्न द फ्रांस येता पंचायत. तांचे कडेन आमी कॉन्टॅक्ट केलो. त्या पंचायती कडेन कसल्याच प्रकारचे ऍप्लिकेशन हे कझिनो वाल्यांनी फटींग कझिनो वाल्यांनी घेवंक ना. अँड नायदर दे हॅव गिवन एनी परमिशन दिस 3 पंचायत. आता
डिपार्टमेंट PWD हातून कवर जाता ते, बिकॉज इट कम्स अंडर द नॅशनल हायवे मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी जी आसा तातूंत कवर जाता. इलेक्ट्रिसिटी पोल्साचेर हांच्यानी हे फलक जे आसा ते माउंट केले, ऑल द इलेक्ट्रिसिटी पोल्स, आणि आमी जेन्ना मेजले सगळे पोल्स ते 200 इन नंबर आशिल्ले, 200 इलेक्ट्रिसिटी पोल्स, तांचेर विदाउट टेकिंग एनी ड्यू परमिशन फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ऑल्सो. हांच्यानी कझिनो प्रायड, मॅजेस्टिक प्रायड, आणि कसले प्रायड, आणि खंयचो प्रायड, अशा प्रकारचे सगळे पोल्स माउंट करून they have violated Supreme Court orders as well as Bombay High Court judgment of 2014, wherein the Goa government, then Goa government, themselves had protested for mounting of the black flags, banners, आणि hoardings. So त्यामुळे या सरकाराक आता हो जो येतो असा म्हणजे या 200 पोल जे आम्ही तुमकां जे सांगल्या, इट इज फॉर जस्ट एक्सपेरिमेंट बेसिस. ताजो आम्ही कॉस्ट काढलो प्रत्येकाचो, प्रत्येक होर्डिंगाचो कॉस्ट जो आसा ताचे मंथली भाडे आसता. ते मंथली भाडे एका होर्डिंगाचे 8,000 आसा. सो 8,000 into 200 16 लाख जाता. तुम्ही कॅल्क्युलेट ते केल्यार जाता. आणि 16 लाख into 12 yearly, 16 lakh into 12 months, 1 year, it amounts to 1,92 lakhs odd अशी टोटल जाता. हो पैसो जो आसा तो कोणाच्या खंयच्या फटिंगाच्या बापायच्या फाताच्या बोल्सान वता ते आमकां खबर ना. NH हाका ऑथॉरिटी खबर ना, पंचायतीक खबर ना. हे सरकार आणि मुख्यमंत्री हाका जबाबदार आसा. ही इतली बेतालपणा जी आसा आणि तांकां कायद्याचे सगळे प्रोटेक्शन दिवपाचे, wherein they are doing all illegal things out in open. तांकां कशी माफी दितात काय म्हणून. सो आमकां एक प्रश्न जो पडटा तो कायदे जे केल्या ते गरिबांक सतावपाक केल्या काय कितें गोवा सरकारान. आणि हे कझिनो वाले गोंय चलयतात काय कितें. मागीर तुम्ही कितें करतात तर हे सगळे आमदार आणि मंत्री जे आसा, सत्ताधारी पार्टी जी आसा, त्यांना खुर्च्यो दाखोवपाक हे कॅबिना दिल्या आणि लोकांच्या पब्लिक टॅक्स पेयराच्या पैशांची वाट लावपा खातीर आणि फलकां मारपाक तांकां निवडून दिल्ले काय, अशा प्रकारचो प्रश्न श्री परशुराम गोमंतक सेनेक पडटा. त्यामुळे हाचेर एकदम कारवाई जावना. हे बोर्ड रातोरात पणजेन स्वामी विवेकानंद मार्ग आसा, TB बांदोडकर मार्ग आसा, त्या बोर्डाच्या वयर मॅजेस्टिक प्रायड आणि कितें प्रायड. अरे आमचे कॉन्स्टिट्यूशन जे आसा, देयर इज अ क्लियर हे बरयला, कॉन्स्टिट्यूशनान बरयला की एनी सॉर्ट ऑफ गॅम्बलिंग एक्टिविटी, प्रॉस्टिट्यूशन आणि लिकर कॅनॉट बी पब्लिसाइज्ड ओपनली इन पब्लिक प्लेसेस. आणि रोड सेफ्टी खातीर हे जे तुम्ही हे केला कॉम्प्रोमाइज करून रोड सेफ्टी हायकोर्टान म्हणला, सुप्रीम कोर्टान म्हणला, रोड सेफ्टी खातीर हे मदीं हे जे आसा ते बांदूंक जायना म्हणून, ही होर्डिंग्सां लावंक जायना म्हणून. पण तांच्यांनी आपलो बापायचो फात कसो हांकां तांच्यांनी विकते घेतल्या काय कितें सगळ्या मंत्र्यांक आणि बॉल्सान घालून भोंवता काय कितें. हांचे अनेक मंत्री जे आसा ते स्वता ह्या ऑफशोर कझिनोनी वचून जुगार खेळपी मंत्री आसा. त्यामुळे हे सरकार जे आसा ते कसले आदर्श दिता युवा पिढीक. आणि आदर्शाचे बरें आसा की आता म्हणजे ती स्टेप तांच्यांनी काबार करून सोडली. अरे पण लॉ इम्प्लिमेंटेशन जे आसा इट शुड बी फेअर अँड स्क्वेअर टू एव्हरीवन. अशा प्रकारचे हे आसा आजचे प्रयोजन आशिल्ले. त्यामुळे होर्डिंग्स ही जी केल्या सगळी बांदपाक ह्या कझिनोवाल्यांनी दिल्या, फटींग कझिनोवाल्यांक जे आयुष्या बरबाद करतात गोंयकारांची आणि भारतीय लोकांची, आमच्या आयुष्या उद्ध्वस्त जी करतात, illegally करतात, who are flouting the central government rules also, ताजे हे सरकार मिंदे जाला, गुलाम जाला अशें आमकां दिसता. आणि कायद्याची अंमलबजावणी हायकोर्टाच्या ऑर्डरीची, सुप्रीम कोर्टाच्या ऑर्डरीची, कन्सिडरिंग द रोड सेफ्टी आणि ट्रॅफिक कंजेशन हे तांच्यांनी ढाब्यार मारून तांकां परमिशन जे दिलां कझिनोवाल्यांक, ताजो आमी पूर्णपणे विरोध करता. परशुराम गोमंतक सेना इश्यू लावन धरतले. आम्ही एक कंप्लेंट जी आसा हाच्या संदर्भात ती कलेक्टराक दितले, नॉर्थ गोवा कलेक्टर. आणि पणजे पोलीस स्टेशन जे आसा टिल द DIG लेवल वी आर गोइंग टू फाइल कंप्लेंट्स बाय टुमॉरो. आणि सरकाराक जाग येवची येता. Implementation of the law has to be enforced upon these lawbreakers who are violating the law as if तांकां कांयच पडलेलें ना. म्हणजे न्यायालयाचें पडलेलें ना, गोवा सरकाराचें जाल्यार पडलेलेंच ना तांकां. कित्याक हे तांच्या
हांकां ते बॉल्सान घालून भोंवतात कझिनोवाले, ही लजेची बाब आसा. आणि दुसरें एक सांगतना ताका इलेक्ट्रिसिटी पोलांचेर तांच्यांनी माउंट केल्याच ही होर्डिंग्स कझिनोची, तुम्ही वचून पळयल्यार जाता. आणि इलेक्ट्रिसिटी पोल्स जावन ह्या कझिनोवाल्यांनी आपले पोल्स बांदल्यात थंय, ताचेरूय माउंट केल्या. आता इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचो लायनमॅन जे आसता थंय कितें समजा लायटीचो प्रॉब्लेम जालो आनी ताका ते पोलाचेर चडचो पडलो आनी ताका बरें वायट समजा कितेंय जालें जाल्यार हाचे सगळें खापर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचेर आनी मुख्यमंत्री म्हणून प्रमोद सावंताक घेवचें पडटलें. ऑब्वियसली द ब्लेम विल कम ऑन ऑल दीस डिपार्टमेंट. हे नेग्लिजियन्स जे आसा आनी कायदो सुवेवस्थाचें आमी रक्षण आनी सगळो सांबाळपी अशें सरकारें अशा प्रकारची भाशणबाजी जे करता हे कझिनोवाले हांकां बॉल्सांनी घालून openly they are murdering the law and justice, law and order situation. So we request the government, direct मुख्यमंत्र्यांना आम्ही विनंती करता की हे होर्डिंग्स तांच्यांनी which is a violation of Supreme Court judgment, Goa Bombay High Court judgment of 2014, तांच्यांनी बेगिनातल्या बेगीन हे होर्डिंग्स जे आसा ते काढून उडोवची आणि whatever is the law has to be applied equally to everyone अशी आमची एक विनंती आसा. ते बेगिनातल्या बेगीन तांच्यांनी काढून उडोवचे असो एक विषय तुमच्या फुड्यान मांडचो म्हणून आज पत्रकार परिषद आम्ही आयोजित केली. कितें प्रश्न असल्यार सांगल्यार Chandra, if the hoardings are not removed, then what will be your stand? No, we will give specific time limit, time period to Goa government. Otherwise, we are approaching the court. And there is a High Court order, Bombay High Court order, banning this, hoardings on the national highway. National authority is not in awe of it. Neither the local panchayats there, neither the electricity department, neither any department. So who is responsible? In whose city? Per year 1.2 crores हे कोणाच्या फटिंगाच्या बापायच्या बॉल्सान वता ते पैसे. It is unaccounted money. 8,000 is the rent of each hoarding per month, which is illegal itself. So what are we? Where are we heading? The state is in economic depression, economic recession, and this government is completely corruption laden. भ्रष्टाचारात अनुप्राणित झाला हे सरकार. त्यामुळे या सरकारान समजा कायद्याची आणि सुव्यवस्थेची 3-13 हांच्यानी ते वाजयल्या आणि दे आर लिव्हिंग ऑन सम इल्युजन दॅट दे आर रुलिंग गोवा व्हेरी न्यूट्रली आणि हे म्हणजे इक्वली सगळ्यांक जस्टिस मेळटा दिता. इट इज कम्प्लिटली फॉल्स. कझिनोवाले आमकां खबर आसा हांकां बॉल्सांनी घेवन हांचे मंत्री वता म्हणून पयलीं सांगलें. दे आर स्टील गोईंग अँड विजिटिंग दिस इलिगल डेम्स which is involved in destroying life. भारत माता की जय बी म्हणतात ते बीजेपीच्या मिटिंगेक ते कोण येतात ते भारतातल्यानी तांकां काबार करतात मरे तुम्ही. थंय गेमिंग कमिशन ना. कोण हे जे आसूंक जाय मेकॅनिझम आसूंक जाय ऑफशोर कझिनो कंट्रोल करपी ते मेकॅनिझम ना. सो इट इज नॉट अ ऑर्गनायज्ड इंडस्ट्री. सो अशें सगळें म्हणजे कायद्याचे सगळो पायमल्ली केला गोवा सरकारान आणि इट इज फेवरिंग द ऑफशोर कझिनो इंडस्ट्री बेसिकली.